See next, A sold a horse to B. So A big horse sold केलो कितल्या 4800 रुपीज. सो सेलिंग प्राइस जी असा एज सेलिंग प्राइस ती कितली 4800 रुपीज. हो विकलो तेणी, विकलो म्हणजे सेलिंग प्राइस येयली. बाय लुजिंग 20%. सो 4800 ही प्रॉफिट रेट न्हू. आता जी 4800 जी असा पळय ती रेट ही सेलिंग प्राइस रेट. सो कॉस्ट प्राइस रेट कितें आसतली तेजी. सो 20% लॉसान तेणी तेका विकलो, कोणाक बीग विकलो. 4800 ही तेजी सेलिंग प्राइस. सो तेणी आपणाक 20% लॉस केला. सो हांगासर पळयात आमी हे पयलीं काडूंक शकता. 4800 ही तेजी कितें सेलिंग प्राइस. ओके, सो हांगासर सेलिंग प्राइस जी आसा ती 20% कमी आसा, म्हटल्यार कितली पर्सेंट जाली 80%. कळ्ळें. सो कॉस्ट प्राइस जी आसा ती आमी कितें करतले एक्स कन्सिडर करतले आनी कॉस्ट प्राइस आसता ती कितली आसता 100%. आता क्रॉस मल्टिप्लाय 4800 इंटू 100 आणि हो डिवाइड जातलो इक्वल टू एक्स. ह्यो हेवटेन वयतलो आणि ह्यो हांगासर म्हणजे डिवाइड करत. सो हांगासर 0 0 कॅन्सल, 8 6 जा. सो 60 इंटू 100 ते जमाना 6 1 जा 6 आणि 0 कितले उरले 3. सो जो कॉस्ट प्राइस जो आसलो एक्चुअल हॉर्साचो प्राइस जो आसलो पळय, एक्चुअल प्राइस तो 6000 आसलो, पण तेणी विकताना कितल्यांक विकलो 4800 विकलो, 20% लॉसान विकलो. आता नेक्स्ट कंडिशन दिला बी सेल्स इट टू सी. आता नेक्स्ट कंडिशन बीन सीक सेल केलो एट अ प्राइस विच वुड हॅव गिवन ए अ प्रॉफिट ऑफ 15%. सो अशा रेटीन बीन सेल केला सीक जी रेटीक एक प्रॉफिट जाता आसलो 15%. कळ्ळें. सपोज आता पळय एक एक्झाम्पल, सपोज आमी एक टी शर्ट घेतले तर 500 रुपीज. आता एन घेतले आनी बीक तेणी विकले. ओके, बीक विकले तर तेणी 400. 500चे टी शर्ट 400 विकले ए टू बी. सो हांगासर जर आमी सपोज अज्यूम केलो जाल्यार 20 एका लॉस कितलो जालो 100 रुपीज लॉस जालो. रायट. 500चे 400 विकलो, लॉस एक जालो. पण बीन कितें केलो बी टू सीन विकताना कितें केलो, जो 500 ओरिजिनल कॉस्ट आसा पळय तेजेर 15% आनीक लायले. कळ्ळें. एचे सांगला पळय हॅव गिवन ए अ प्रॉफिट ऑफ 15%. एची एक्चुअल प्राइस किती आसली 500, पण तेणी विकताना तेका 400 विकलो. पण तेजी सेकंड कंडिशन कितें सांगला बीन तेणी अशा तरेन रेटीन सेल केलो की एक प्रॉफिट मेळटलो ऑफ 15%. प्रॉफिट केन्ना जातलो जेन्ना तो कॉस्ट प्राइसा पेक्षा चड विकतलो, म्हणून कॉस्ट प्राइसा पेक्षा चड विकलो तेणी 15%. सो हेजो जर आमी काडलो 15 5 म्हणजे 75 जालो. सो 500 प्लस 75 575 जातलो, ह्यो प्रॉफिट जातलो. सो तशेंच हांगासर सांगला बी टू सीन तेका विकताना कसो विकला कॉस्ट प्राइसापेक्षा 15% चड विकला. सो कॉस्ट प्राइस कितलो आसा 6000. ह्यो कॉस्ट प्राइस आतां काडला आमी. रायट. सो 6000चेर आमी कितले पर्सेंट काडटले 15% प्रॉफिटार सांगला. ओके, सो 15% प्रॉफिट हे डायरेक्टली तुम्ही काढूंक शकता. 0 0 कॅन्सल, 15 6 90 एक 0 आता बरेच कितलो आलो प्रॉफिट 900. सो टोटल कितल्यांक विकलो तेणी 6000 प्लस 900 कितलो आलो 6900 विकलो तेणी. कोणाक बीक विकलो. बीन सीक विकलो कितल्यांक 6900. आता पळयात बीक कितल्यांक पडलेलो तो बीक हॉर्स कितल्यांक पडलेलो 4800. बीक 4800 पडलेलो. आमकां फायन कितें करूंक सांगला बीज गेन इज बीक फायदो कितलो जालो. हो टोटल तेणी विकलो प्रॉफिट. सो तेजी ही जी आसतली ती सेलिंग प्राइस आणि ही तेजी कॉस्ट प्राइस. सो हांगासून हितूंतले मायनस करा 0 0 9 8 1 6 4 2. सो 2100 रुपीज तेका फायदो जालो. सो डी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. Question: A man sold 20 apple for rupees 100 and gained 20%. How many apple did he buy for rupees 100? So 20 apple तेणी कितल्यांक विकले 100. ओके, सो ही सेलिंग प्राइस जाली आणि कितले पर्सेंट प्रॉफिट मेळ्ळो तेका 20% मेळ्ळो. हाऊ मेनी एप्पल डीड ही बाय फॉर रुपीज 100? सो कितले एप्पल्स तो 100 रुपीजांक परत बाय करूंक शकतलो. सो डायरेक्टली पळय सिंपल दाखयता 20 एप्पल्स आसा आणि कितले पर्सेंट गेन जालो 20%. सो 20चेर 20% काडाच. सो 20 हे एप्पल्स आणि पर्सेंट प्रॉफिट जाला तो. सो 0 0 कॅन्सल, हो 0 कॅन्सल, 2 2 कितलो 4. सो हे एक्स्ट्रा एप्पल्स. सो 20% म्हणजे कितले एप्पल्स 4 एप्पल्साचे प्रॉफिट जाले तेका. ओके, सो आता नेक्स्ट टाइम जो 100 रुपीज जेन्ना तो घेवपाक वयतलो पळय त्या टायमार तेका
20 एपल्स मेळटलेत प्लस 4 एपल एड जातले. सो कितलो म्हणजे एपल्स ताका 100 रुपीजांक मेळटले 24 एपल्स मेळटले. सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. अशें डायरेक्टली करूंक शकता तुम्ही. 20 एपल्स कितले प्रॉफिट, पयलीं टोटल नंबर ऑफ एपल्साचे प्रॉफिट काडले, मागीर टोटल एपल्स प्लस ते 4. नेक्स्ट, शॉपकीपर गेन्स 20% वायल बाईंग. सो बाईंग टायमार ताका 20% प्रॉफिट जालो द गुड्स अँड 30% वायल सेलिंग देम. सो गुड्स जेन्ना सेल करतलो तेन्ना 30% प्रॉफिट जालो. फायंड इज टोटल गेन पर्सेंट. सो टोटल गेन पर्सेंट जेन्ना फायंड करूंक सांगता पळय तेन्ना एक फॉर्म्युला आसा, तो पळया जाता कसो. फर्स्ट आतां बाईंग हे दोनूय प्रॉफिटूच जाले, जे गेन सांगला 30 आनी 20 कितलो 50% जालो, रायट. 30 आनी 20 हे दोनूय प्लस करायचे 50%. सो टोटल गेन काडटना सेम वे तशेंच करूंक जाय. 30% प्लस 20% आनी प्लस हे दोनूय मल्टिप्लाय करपाक जाय. 20 इंटू 30 डिवायड बाय 100. दोनूय एकदा कितें करतले प्लस करतले आनी प्लस सायन घालून हांगासर दोनूय ते कितें करतले मल्टिप्लाय. दोनूय प्लस आनी दोनूय मल्टिप्लाय डिवायड बाय 100. सो 50% प्लस 2 3 जा 6, 2 0 हे डिवायड बाय 100. 0 0 कॅन्सल, कितलो उरलो 50% प्लस 6%. सो आन्सर तुमचो कितलो येयलो 56%. सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो जेन्ना गेन पर्सेंट सांगतली, टोटल गेन पर्सेंट म्हणजे दोनूय कडेन प्रॉफिट जाल्ले आसतले तेन्ना डायरेक्टली अशें कराच, दोनूय एड कराच प्लस दोनूय मल्टिप्लाय डिवायड बाय 100. डायरेक्ट आन्सर येतले तुमकां. क्वेश्चन, अ मर्चंट मार्क्स एन आर्टिकल 20% अबाव कॉस्ट प्राइस. सो मर्चंटान हांगासर सेल करूंक ना, पण कितें केला मार्किंग केला की तेजी प्राइस आसा पळय ती कॉस्ट प्राइसा पेक्षा 20% अबाव आसा. सो कॉस्ट प्राइस ह्यो 100%. आता मार्क प्राइस जो आसा पळय तो 100% प्लस 20% म्हणजे अबाव. सो कितलो पर्सेंट 120% तेणी मार्किंग केले, म्हणजे इतले पर्सेंटाची रेट सेट केले तेणी. ही देन सेल इट एट डिस्काउंट ऑफ 20%. आता होच जो आसा पळय 120%. सपोज तुमकां सांगला हांवें रेट सुद्दां धरतना ती 100च कन्सिडर करा. ओके, सो हांगासर 100 आहा, सो रेट तेजी 120% म्हणजे 120च जातली. सो 20, सो डिस्काउंट ऑफ 20%. सो 20% हेजेर डिस्काउंट काडच. 0 0 कॅन्सल, 2 5 जा आनी हे मागीर कॅन्सल करच. 5 2 जा आनी 2 उरले 5 4 जा. कितलो पर्सेंट 24%. हो केजो जालो डिस्काउंट. 120चे 20% दिलो, कितलो डिस्काउंट जातलो 24% डिस्काउंट. आता सेल गिव्स हिम, सो तेका जेन्ना विकतलो तेन्ना तेका लॉस जातले का प्रॉफिट जातले हें फायंड करूंक जाय. सो 120% आसलो, तेणी डिस्काउंट दिवन कितलो डिस्काउंट दिलो 24%. सो 120सून 24 काडलो, कितलो उरलो 96%. एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितली आसूंक जाय 100, पण आसा कितली 96. सो 100सून 96 काडलो, कितलो पर्सेंट 4%. आता हो 96 तेका प्रॉफिट जालो का लॉस, ऑब्वियसली लॉस जालो. सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन.